गावकरवाडा होंडा सत्तरीत सोमारा मध्यरात्री नरेश गावकराच्या खोपीक भिरांकूळ उजो लागलो। उज्यान खोपीतले सामान लासून सुमार 2 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे घरधनी सांगता। उजो पालोवपी दळाक खबर मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान 50,000 मालवज वाटावपाक तांकां यश आयलें। उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून कळूंक ना। सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। राती आमच्या हांगासर वाड्याक उजो पेटलो। एक जवळ जवळ 3 आमकां घटना ही कळ्ळी। तेन्ना मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। रोखडेच ते येयले आनी उजो आटोवन गेलो। सुमार कितलें नुकसान जालें तेजें? जवळ जवळ 2 लाखा वयर जातली अशें दिसता। हां, वाशे असले, पर मशिनरी असली आनी टायल्स असले, सगळें जळोन येवं दिसता। जाग्यार आमचे माडी आहा, परत माड आहा, ते थोडे मेले, जळोन गेले।